वळवय या गजांत लक्ष्मीच्या पवित्रशा परिसरात आज गोंधळ असो एक फामाद गोंयचो एक उत्सव शिगमो जालो नंतर होळीच्या रूपान मुखार येता। एक वेगळो प्रकार, एक पारंपारीक प्रकार आणि हे वळवयचें खरें हे श्रीमंतीचें एक प्रतीक जावन आसा। हो प्रकार असो आहा होळयेंच्यान सुरू जाता आनी थंयच्यान गांवान माधुकरी मागून गुरू म्हणून बसता। त्या गुरूक सगळ्या गांवांचे एक जाण महाभोजन प्रत्येक रात्री तशें दिसाचे हे चालू आसता आनी देवीचें होमखण हे सतत चालू आसता। आनी हो जो उत्सव आसा गोंधळाचे सगळे भावभक्तीन सगळे भक्तगण हांगा येवन आपले नवस आपले जे मनोकामना आहा ते सगळे देवी कडेन मागणी करता। श्री गजांत लक्ष्मी तिचे कृपेन सर्व निवारण जाता अशी सगळ्यांची धारणा आसा। आनी हो प्रकार जो आसा गोंधळ म्हणून हो होमखंड तिनसांजचे म्हणजे जवळ जवळ 7, 7:30, 8 सगळ्यांनी चुडयो घेवन चुडटाच्यो घेवन त्यो होमखंडान घालप, देवाक कौल दिवप आनी गुरूचें दर्शन घेवप। गुरूचें दर्शन घेवप म्हणजे देवीचें दर्शन घेवप अशा पद्दती भावना ही सगळ्याक रूढ जाल्ली आहा। गोव्यांचे तशें गोंया भायरचे लोक येवन हांगा मोठ्या भक्तिभावान हो उत्सव साजरो करता। म्हणजे शेकडो वर्षां पूर्वी पासून आमच्या गांवांत चालू आसा। आमचो म्हणजे सगळे बालगोपाळ सगळे आमचे जे हे आसा ते सगळे म्हणजे माडाचे जे झावळे आसा तेंची ज्यो चुडयो करता आनी आमचो गुरू म्हणजे माडांचो गुरू म्हणून आमी जो हांगा 7 दीस आमी तेका हांगा हे करता तेच्या बसयता आनी तेका सगळ्या गांवचे म्हणजे जे गांवांत कोणाच्या घरान जर पयलीं अन्न शिजता जाल्यार आमी तेका काडून थेयता आनी सदांच म्हणजे सकाळ सांज गुरू म्हणजे हांगा देवळांत तो न्हिदता रावता आनी सगळ्यांची म्हणजे पयलो घरान जर कितें आसा जाल्यार तेका हाडून दिवप आनी मागीर घरान कोणें खावप आनी ते सगळे बालगोपाळ जे आमचे गांवचे सगळे आहा ते मेळोन मिसळून ते सकाळ दनपार ही अशी आठवडो 1.5 आठवडो अशी सेवा करता। आनी आमच्या ह्या वळवय गांवांत हो गोंधळ चालू आसा। गोंधळ हो 12 दीस सुमार जाता। पुनवेच्यान जो चालू जाता सोंपतलो धुळवटीच्यान। हो गोंधळ सदांच हांगा गुरू बसलेलो आसता। ह्या गुरून गोंधळाची ही चालू दवरची पडटा वात ज्योत ती विजपाक जायना। हो गोंधळ हे फक्त कोल्हापुरात चलता आनी गोंयान खंयच चलना। वर्साच्या संवत्सर पाडव्याच्या पयल्या मंगळारा साजरो जाता। ह्या उत्सवाक मोठ्या उमेदीन ग्रामस्थ आनी तारी बांधव तसेच नातेवाईक आणि इतर गावात राहणारे सगळे मिळून भक्तगण या उत्सवाची एक व्हडा ऐतिहासिक परंपरा आसा। धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक अशी एक परंपरा या गावात विकसित झाली ही फार पूर्वीच्या काळापासून।